सर ह्या दिसांनी खुबशे फायर केसीस येतात जे ड्राय ग्रासाक उजो लागलेलो म्हणून सो कितले केसी येयले आसात टील डेट Till date, from this short period, from 3rd of March to 5th of March, we have received total 220 incidences, fire as well as emergency incidences. Out of that, 205 are the fire incidences occurs during these days, and 15 numbers of emergency and rescue incidences we have attended. मेजर जे विषय आहा ते सगळे ग्रासाचे कितले चड केसी ग्रासाचे चड जे रानांक केसीस उजो लागला. हितून आमकां ड्राय ग्रास फायर आणि एज वेल एज इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट इन द हाऊसेस असली कॉलां आयिल्ली आहा, फायर कॉल्स. पण हे जे ड्राय ग्रासीस आहा पळय आतां हो मेजर फायर फक्त वाळपय जो लागला तो मेजर आहा काय आनी तितून आनी कशें आहा ना, सगळी कडेन आमकां आतां दिसता पळय मेजर म्हणजे कशें जाता तर जेन्ना तो फायर इन्सिडंट जो लागला इनिशियल स्टेजीस जो तेजेर तेन्ना कंट्रोल जायना तो पर्यंत तो वाडत वता आनी वाडलो म्हणटकर तांचे कडेन कंट्रोल जायना तो कंट्रोल जायना कारणान ते मागीर दे आर गिवींग कॉल्स टू द नियरस्ट फायर स्टेशन. And accordingly आमची फायर स्टेशन with a fire tender and along with the crews goes to the spot and extinguish the fire. सर हे जे रानान लागता पळय ते उजो तुमकां पावोवपाक थंय तुमचे फायर ब्रिगेड काय पावना सो तुमकां मॅन्युअली हे पालोवचें पडटा जावं हातीन कितें तरी तुमी टेक्नॉलॉजी पळय एक म्हणजे तो फॉरेस्ट फायर जाता कळ्ळें न्ही तेन्ना आमी तांकां हेल्प करपाक वताच. खंयचे कॉल आयले जाल्यार वी हॅव टू अटेंड दॅट कॉल आनी अशें मागीर फॉरेस्ट फायर आमी वतकर कंपाऊंड वॉला कडेन जे दुरीग आसता तो पर्यंत तितले पर्यंत आमी वचूं शकता फायर टेंडर आमची आनी थंयच्यान फायर फायटींग करूं शकता म्हणजे सरावंडींग एरिया लागत जाल्यार. आनी इन केस इंटरनल तर फायर जालो फॉरेस्ट फायरान जाल्यार आमकां तेंचो सपोर्ट घेवन फुडें त्यांच्या आदाराचेर फुडें वचचें पडटा. पण ते सर तो मॅन्युअली पॉसिबल जाता तुमचे कडेन मॅन्युअली पॉसिबल म्हणजे तशें ते चडांत चड शक्य ना पूण आमी जाता तितको प्रयत्न करतात पालोवपाक एक्सटिंग्विश करपाक आनी अशा प्रकारे आमी जी फॉरेस्ट फायर जाता ते आमी तेंचो सपोर्ट घेवन त्यांचे लायफ आमचे फॉरेस्ट गार्ड त्यांचो सपोर्ट घेवन त्यांच्या बरोबर आमी वता नाल्यार आमी अशें आमच्या हितूनच भितर गेले जाल्यार आमकां ती वाट भितर पावले म्हणटकीर आमकां वाट विसरतले आनी आमी खंयच्या खंय पावूं शकता. रिस्क फॅक्टर इज देर त्या खातीर आमी त्यांच्या बरोबरूच आमी त्या सांगता त्या प्रमाणे वचचें पडटा तेंच्या आदाराचेर. ओके सर हे जे फायर जे ग्रास फायर फॉरेस्ट फायर आहा पळय तितून कितले लॉस अशे आजू पर्यंत हे केला. फॉरेस्ट फायर म्हणजे चडशे आमकां एनवायरमेंटल लॉसीस म्हणजे तुका ट्रीज काजी अशे प्रकारे जे लागता उजो लागता तांकां ते आमकां एस्टिमेट काडून फॉरेस्टान आमकां रिपोर्ट दिवचो पडटा तेंची अमकी अमकी काजी आसली कितली उत्पन्न आहा त्या काजीचे त्या प्रमाणे आमकां फायर रिपोर्ट करून आमकां तो एस्टिमेट काडचो पडटा तेजो. पूण कितले जाले सर आयज टोटल हे जे केसीस सांगल्या पळय तुमी तितून कितलो लॉस असो जाला तितलो आतां तो वी हॅव टू मॅन्युप्युलेट दॅट दीस थिंग एक्झॅक्ट फिगर हांव तुका आज पर्यंत सांगूं शकना कारण ते आमचे वी हॅव टू टेक रिपोर्ट फ्रॉम द आवर इन्चार्जीस.